LED लायट घालपाचो हो जो सगळ्यांक स्ट्रीट लायट चेंज करपाचो तो प्रोग्राम गेल्या वर्सा म्हणजे नोव्हेंबरानसून स्टार्ट जाल्ले आनी ज्या कंपनीक हो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा तेंच्यांनी आमकां मे पासून कंप्लीट करता म्हणून सुरवातीक एग्रिमेंटान हें केल्लें पूण इलेक्शन जालें मदीं पंचायत म्हणजे विधानसभेच्या इलेक्शनाक लागून थोडेशे डिले जालो आनी तेजे नंतर मागीर तांकां आनीक थोडो टायम दिलो पूण जवळ जवळ आयज 1,30,000 सुमार पोल कंप्लीट केल्ले आसा आनी जवळ जवळ 50,000 पोलांचेर स्ट्रीट लायट घालपाच्यो आसा. एक कंप्लेन आसा जी LED फिक्चर घातल्या बरोबर 8 दिसांनी ते फ्यूज ऑफ जाता. हो मेजर प्रॉब्लेम हो सगळ्यात आमी फेस करता आनी ह्या खातीर कॉन्ट्रॅक्ट दिता आसतना ज्या कंपनीक हो दिल्लो आसा तांकां कॉन्ट्रॅक्ट दितना तसो दिल्लो आसा की ही LED लायट घालप आनी तेंच्यांनी त्यो मेंटेन करप. आतां अंडर हे मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्टाचे असल्या कारणान आमचे जे लायनमॅन आसा डिपार्टमेंटाचे ते थंय इंटरफेर जायना आनी त्या खातीर हो प्रॉब्लेम मेंटेनन्साक जाल्लो आसा. तेंच्यांनी एक्चुअली 2,000 लायटी फाटल्यान 2 टिमी फक्त मेंटेनन्साक दवरूंक जाय आसल्यो पूण त्यो तेंचे कडेन जावंक ना कारण तेंचे कडेन तशें मॅन पावर ना. आतां आमी 2-4 दिसां पयलीं एक डिसिजन घेतलेलें आसा कॉन्ट्रॅक्टाक लागून आनी त्या कंपनीक लागून आमच्या खुबश्या लोकांक गोंयभर त्रास जाता घातलेल्यो LED लायटी त्यो मेंटेन जायना. आमी आतां सगळ्यांक सर्क्युलर काडलेले आसा सगळ्या डिविजनांनी की ज्यो LED लायटी घातलेल्यो आसा त्यो लायटी मेंटेन आमचेच लायनमॅन करतले. खूब वेळार आमदार केन्ना एका जेईक फोन करतालो की अमके लायट पेटना लायट पेटना जाल्यार जेई सांगताले ते आमचें काम ना तें कॉन्ट्रॅक्टाचें काम म्हणून पूण तें हें जावचो ना. आतां हेजे फुडें आमी ज्या ज्या जाग्याचेर शक्य आहा थंयसर आमचे लायनमॅन जे पयले ऑन ऑफ करताले मेंटेन करताले ते काम करतले. म्हणजे मेंटेनन्साचो जो प्रॉब्लेम आसा हो सॉल्व जातलो आनी बाकीच्यो ज्यो लायटी LED घालपाचें उरलेलें काम आसा तांकां स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिल्ली आसा ज्यो पयलीं लायटी घातलेल्यो आसात त्यो तुमी मेंटेन करा आनी मागीर फुडल्यो घाला.